आज एक्चुअली उलोवपा तोंडांतले उतर येयनाय। हांव रामा चोयन इतलो शॉक जालो। हांव हिंग GMC कोणा मेळपा येयल्लो आनी तेन्ना चोयलें जाल्यार म्हाका मारयान मेळोन म्हणपा लागलो रामाचे अटॅक जालो आनी हांवें व्हिडिओ तो मागीर तेणें सांगिल्लो म्हणटरी व्हिडिओ चोयलो आनी आज हें सिट्युएशन इट इज एक्चुअली उलयता म्हणल्यार ल्हव उब जाता। कित्याक जो भुरगो आमच्या बारार सगळ्यां बारार काम करता, गोंयचे पासत जो उलयता आनी तेजे असले अटॅक जे पिक्चरान चोयताले तसले लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्सूच न्हू। देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर एट ऑल। I think the chief minister needs to now pull out the strings and needs to sit down and analyze हे परत अशें करून कित्याक जाता। पयलीं ड्रग्स जाता, रेप केसीस जाता, भुरग्यां कोणा उबान वताय। आतां तेचो रामा एसो भुरग्यां ओपनली सारके दिसाचे राती हूं वयतालो एकलो वयता तो दुसरी गजाल ओपनली ड्युरींग द डे लायट आवर्स ही इज बीन अटॅक्ड। हें म्हाका सदां आय स्ट्रॉंगली कंडेम म्हणटाय तें उतर आतां बंद करपा जाय बिकॉज इट इज मोर दॅन बियॉन्ड कंडेमिंग। दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। आणि डीजी मैं डीजी साहब को बोलना चाह रहा हूँ, डीजी साहब पॉलिटिशियन आएंगे जाएंगे, आपकी वर्दी जो है वो वर्दी आपको पॉलिटिशियन ने नहीं दी है। आप वर्दी के हिसाब से काम करो। आपके वर्दी के नीचे ये सब हो रहा है। हम आपको जब आप बोल रहे हैं मतलब आपको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आज कोई भी हो कुर्सी पे मगर आपकी वर्दी पॉलिटिशियन ने नहीं दी है और आपके अंदर आज का आपके डीजी होने के अंदर आज गोवा में सब हो रहा है। मैं पर्टिकुलरली हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आणि म्हाका दिसता आज गोंयकारांक हें सगळें चोवपा आज दिसती पडटा आनी गोंयकारांक उठपा गरज आहा। कित्याक जोरी तरी आज दिसाचे अशें करून मारूं शकताय जाल्यार हाल आमदार आनी हे सगळे भुरगे जे उबे रावताय तांकां सगळ्यांकूच तुमी मान उडयतले आनी तुमी सगळ्यांकूच आर्म घेवन आनी तोरसाद घेवन मान उडयतले। सो दॅट मिन्स आमी भिवनूच रावपाचें गोंयकारांनी। हांव एकूच सांगोसो दिता आमी कोणाक आमी भिवपा नाय आनी हांव हे BJP सरकारार क्लियर मेसेज धाडपाक सोदताय। हे जे गुंडाराज तुमचे आज हे तुमी एडॉप्ट करताय हे गुंडाराज तुमकां मारूंक पडटलें। आज तुम देश आहाय हाल तुमगे कितें जाता तें खबर ना आनी जेन्ना तुम एश पडले लोकांक तुमकां एश उडयतले तेन्ना तुमकां कळटलें हे सगळे जे गुंडा एकठांय जावन आज आमकां त्रास करताय कॉमन मनशाक त्रास करताय ते गुंडा हाल तुमकां मारूंक पडले। जे तर तुम गुंडा पोसताय ते तुमकां मारूंक पडले। तुम जे आज कायदे करताय तुम जे कायद्याचे आज उठताय ते कायदे हाल तुमकां धरूं येतले आनी तुमकां त्रास जातले। आवर क्लियर मेसेज टू द DGP ऑफ गोवा, वी वूड वॉन्ट जस्टिस इन द नेक्स्ट 24 hours। यू नीड टू फाइंड आउट रामा काणकोणकराचे अटॅक कोण केलो। ही कापस्तात तुमको ना जाल्यार मागीर म्हाका दिसता जे नेपाळा जाला आनी जे दुसरे स्टेटीन जे दिसती पडटा म्हाका सदां गोंय जावपा हें उगोत वचपाना। हांव इतलें सांगता I am an MLA, I have to speak with lot of respect and with lot of authority. I am not speaking more than that. But yes, we are not going to tolerate anything like this. In the next 24 hours, you have to come out with who has done this attack. You need to arrest them and you need to give justice. Otherwise, there is no reason why we should say that you should be removed from your position as a DGP of Goa. This is my clear message to you. Actually, तो भितर रोयता आसतना हांवें चोयलें ताका तो तेगे दोडो आख्खो सुजलो आसलो दोनी वाटेन आनी I see lot of marks on his body. तो ते पिक्चरां मार्क्स दिसते पडटाय कसले मार्क्स हांव पयलीं सुद्दां म्हाका कळना जालें वेदर इट इज कितें जालें काय म्हूण आनी ते आख्खो हाटी तेगे म्हाका सुद्दां हाटल्यान मार्क्स आहाय एंड ही वॉज सेयिंग दॅट इवन हीज प्रायवेट एरिया हॅज बीन तेजेरी तेका म्हाका दिसता माल तेका। सो it is totally disturbing. Looking at this boy is totally disturbing. I think Goa has to stop this now. We have to put our foot down. In the next 24 hours, we need to have this justice towards who has done this assault. And Maksada, we are all going to come together now. We are all going to come out on the street to make sure this kind of things do not happen again. In 24 hours, if Goa police cannot catch these guys, जाल्यार उली कितें गोंयच्या पुलिसाचे विश्वास ना सगळ्यांक म्हणलें आमी कित्याक म्हणटाय बिकॉज दे आर बीन कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिशियन्स बाय द गव्हर्मेंट। सो चीफ मिनिस्टरान हेजेर जोरी तरी इन द नेक्स्ट 24 hours इफ ही इज अनएबल टू गेट द DGP एंड हीज टीम जाल्यार चीफ मिनिस्टरान DGP काडपाचो। शंकरान जाल्यार चीफ मिनिस्टर रिजायन जावपाचो तो कांय रिजायन जावपाना पूण DGP पूण काड कित्याक तांकां तें काम कोनाय। दे आर नॉट वर्किंग। इफ दे वर वर्किंग हाऊ दिस कॅन हॅपन। So I think these both two gentlemen, one is the DGP and one is the Chief Minister,
They both are responsible because one is holding the Home Ministry and one is holding the entire affairs of what is happening today. And yet, under Zori Tori host Zainai, both of these people have to, I think, Goa has to get a clear answer. Next 24 hours on, आमचं जाय की हे क्रॅकडाऊन जावन केलोले नाजाल्यार कितें जातो तेजे परिणाम I am not going to say now, but definitely we all are going to make something work out and we are going to make a display to the government that this is not going to be done. I परत उगडास करता नेपाळा जाल ते गोंय जावपाक तुमकां जर तरी दिले जाल्यार गोंय डिस्ट्रॉय जातले. You do not know when the people of Goa would come on the streets. हे जे नेक्स्ट जनरेशन जे म्हणटाय आमी ते केन्ना रस्त्यार येता ते सांगपाक जायना. And I think this is going to be the spark. So 24 hours and हे जर जायना, we do not know where this is going to lead to, and we call out to all the youth of Goa. Keep watching what is happening in the next 24 hours. In the next 24 hours, if things do not work out, we will make sure that we are going to show this government how things needs to be done. झाला आणि वो पयली फावट न्हू वो आतां सेकंड टायम तेजेर अटॅक जाला. 6 म्हयन्या पयलीं तेजेर अटॅक जाल्लो आणि हांव कोणी मारले न्हू तांकां सांगपाक सोदता की हय रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार. कितें कळ्ळें आमकां कशें चलता आनी कितें चलता तें, आनी सरकाराच्या तकलेन विचार कितें चल्ल्यात ते. आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आहा मार खावपाक, आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आसा मार खावपाक. तुमी कितले मारपाक तयार आहा ते येया आमचे कडेन, आमी मार खावपाक तयार आसा. पूण आमी उलोवपाचें सोडचें ना. रामा काणकोणकराचें कोणा वांगडा वायटपण ना आनी पर्सनल तेणी कोणा वांगडा दुस्मानपणाय करूंक ना. रामा काणकोणकर हे गोंय वाचोवपाक झगडटा, आमचें पर्यावरण वाचोवपाक झगडटा, आपल्या समाजा खातीर झगडटा. आनी एसटी समाजाचो एक व्हडलो लिडर रामा काणकोणकर, तेचेर आयज अटॅक जाला. हांव मागता एसटी बांधवां कडेन की आयज हो रामा काणकोणकराचेर न्हू तुमच्या समाजाचेर अटॅक जाला आनी पयली फावट न्हू हो दुसरे फावट अटॅक जाला. लास्ट टायम सुद्दां पुलिसांनी त्या भुरग्यांक धरूंक ना, जेंच्यांनी तेचेर अटॅक केल्लो अहेच सोडले तांकां. सो म्हाज्या आमकां पुलिसां कडल्यान अपेक्षा ना. शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर म्हूण हांव स्टेटमेंट करता, गोंयच्या पुलिसां कडल्यान म्हाका कांयच अपेक्षा ना. कित्याक हेच्या पयलीं जें कितें जालां हालीं आमी फिडो वांगडाय पळयलां, पयलीं रामा वांगडाय पळयलां, म्हाज्या वांगडाय पळयलां. कितें सो आयज आमी फक्त उलोवंक जाय हे कोणा खातीर उलयता, आमी गोंयकारां खातीर उलयता. आनी तुमकां सांगपाक सोदता हे आयज जर एक्टिविस्टां वांगडा उलयता म्हणून अशें जावंक शकता जाल्यार फाल्यां सकाळीं सामान्य तुमी जे लोक आसा तुमी सेफ ना. सो हांव रामा काणकोणकरान जें जालां न्हू कितें तेचो निशेध करता आनी हांव डिक्लेअर करता गोंयची लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आहा. प्रमोद सावंतान आयज रिजायन जावपाची गरज आसा. देव बरें करूं. हेजे पयलीं कितें जाल्लें? हेच्या पयलीं तेका बांबोळे पुलिसा कडेन अटॅक जाल्लो हेचेर आनी तेन्ना पुलिसांनी त्या भुरग्यांक हाडलेले आनी तांकां अशेंच सोडलें कांय हें करून हेंचे केस निकाल हे करून. पुलिसांक कितें दिसता की एक्टिविस्टांचेर असो बेश्टो अटॅक जालो ते लायटली घेता. आनी ही केस म्हाका म्हाका हेच ना, हेंचेर विश्वासूच ना पुलीस सॉल्व करतले म्हणून. कित्याक सांग आमी हेच्या पयलीं पळयलां की एक्टिविस्टांक घुसपाटावपाक कशे प्रयत्न करतात ते. आतां कितें उलोवंक जाय म्हणून उलयता, कोण उलयना न्हू जाल्यार आख्खे गोंय नागडे करून सोडटले, झाडां पेडां रानां शेतां डोंगर सगळे काबार करून सोडटले म्हणून उलोवचें पडटा. कितें जर पळय 7-8 जाण गोंय वाचोवपाक शकना, 7-8 जाण गोंयकार गोंया वाचोवपाक शकना. कितें गोंय वाचयतलो जाल्यार सगळ्या लोकांक भायर सरचें पडटलें. हो मार रामा काणकोणकराक पडोंक ना, हो मार रामा काणकोणकराक पडोंक ना, हो मार एक्कान एक गोंयकाराक पडला जो सत्या खातीर झगडटा. कितें जाणून घेवपाची गरज आसा. अरे पळया मरे आयज लॉ अँड ऑर्डर खंय पावले ते दिन दहाडे. आमी बाकीच्या स्टेटी वांगडा कंपेर करता, आमी गोंय टॉप जाले आयज क्रायम रेटीन, आयज टॉप जाले. आयज एका एक्टिविस्टाक दिन दहाडे जर मार पडटा जाल्यार आनी उलोवपाचें कितें उरलां. कितें सो म्हाजें हिसपान जाल्यार प्रमोद सावंत जो आमचो गोंयचो CM आसा हो टोटली फेल जाल्लो आसा होम मिनिस्ट्री सांबाळपाक. आमी तेचें रेजिग्नेशन मागता. देव बरें करूं. तुमी थिंगा कशें पावले? घरांत जेवपाक गेल्ले, जेवपाक गेल्ले हॉटेलान जेवन भायर सरले रस्त्यार गाडी कडेन सामाजीक गाडी घेवन गेल्ले. सो जेवन एकटाच अटॅक जालो. म्हणजे तो मुखार चलतालो, हांव फाटल्यान चलतालो आनी सडनली कोण तरी रस्त्या सायडीचे आले ते आय थिंक प्लॅन करून ते फॉलो करून येयले आसतले. तेजेर खांदार हात घातलो ते मुटी मारपाक लागले. सो हांव हाडोवपाक गेलो तेन्ना तेजे म्हाका सुरी घातलेली तूं मारता म्हणपाक. आनी तेका ते परत म्हणजे रस्त्यार हाड घालून तेका मारलो. कितें उलयताले ते कितें सांगताले? म्हाका तो खुबशा कडेन हांव पयस उरलो न्हू. मागीर तो सांगतालो त्या म्हणजे तेका गोंय राखपाक जाय, तूं राखणदार गोंयचो, तूं विचारून करून तेका मारले.
म्हातारे लक्षात त्याने तोंडात शेड लावून गेलो पूण हे सगळे गोंयकार आले कोंकणी माझ्याकडे उलयता तर कोंकणी उलयलो दुसरी घेवन येयलो पळय पण थोडं लोकल तू सांगता गन बीन घेऊन येले म्हणजे तुवें पळयला हांवें पळोवना कित्याक हांव फाटल्यान आसलो न्हू आनी म्हाका आडोवन गेलो थंय हांव फुडें वचपाक मेळना ना तरी आसतना हांव ताका आडोवपाक गेलो स्टार्टींग गेलो म्हणजे वेपन्स ते हाडले वेपन्स सगळे येयले ते कितें 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 केबल बी घेवन येयले सर्व तेंची तोंडां बीन कितें विजिबल आसली कोणाची हय एकदम विजिबल काय विदाउट मास्क बी कांय ना तेंची ते बिंदास येयल्या बिंदास अटॅक केले लोकलिटी लोकल लोक आसा सगळे घरां सगळे आसा खंय एक्झॅक्टली घरांत चिल्ड्रन पार्क आसा आनी मागीर कितें जालें मागीर सोडून धांवले ते मागीर ते जाले 2-3 गाडयो घेवन येयले 2 गाडयो तेंचे स्कूटर कसली गाडयो स्कूटर डिओ ओके ओके 5-6 जाण मागीर एम्ब्युलन्साक तुमी आपयले एम्ब्युलन्साक म्हणजे हांवें म्हाजो फोन आमचो फ्रेंड आपुणली तुमच्या फोन मारलो तेजी घर लागीं तो येयलो तेणी एम्ब्युलन्साक फोन मारलो एम्ब्युलन्स येवपाक मोठे हाफ एन लागले सर अद्देवर लागले एम्ब्युलन्साक येवपाक पुलीस न्हू दोन येयल्ले ते नॉट अटॅच एनीथींग दॅट टायम म्हणजे ते फ्रेंड पिशवी घातले ते बाकीचे ते केबल पण ते कांयच करना ते उजवी रावले पिशवी शेण घेवन येयले ते घेवन येयले इट लुक्स लायक प्री प्लॅन कित्याक जाल्यार अशें अटॅक जायना न्हू ते वेपन सगळें घेवन आयले आनी कितें हालत आहा तेजी आतां तुमी कितें पयलें तें ते स्कॅनिंग करतात ते एक्सरे काडला तेजी अल्ट्रा सावंडाची करपाक भितर येयल्लो आसा मार लागला ताका बरो मार लागला खंय खंय मार लागला फूल बॉडीचे अटॅक केल्लो बॉडीचे केबल 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 घेवन येयलेले ते आनी तोंडाक कितें मोठ्यो मारले तोंडाक तोंडाक मोठी मारला सो पुलिसांनी कितें सांगलां काय करलो म्हाजो तो ट्रीटमेंट घेवन आलो इनिशियल कितें डॉक्टर म्हणटा सिरियस कितें आहा इंजरी कितें ना उलोवंक मेळना म्हाका तुम्ही आय विटनेस आहात पोलिसांनी तुमची स्टेटमेंट सुद्धा घेऊन हांव काय घेवन तरी हांव पुलिसांक तापोवन ताका सांगलें का तुमी टायमपास करपा येयले काय म्हणून सांगलें पंचनामा केला तेणी आतां काय करूं तुमी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.